वास्कोंत 25 एप्रिलाक गोवा पोल्यूशन बोर्डान पब्लिक हियरिंग म्हण तारीख जाहीर केल्या। जरी तर लोकांची मतां बरे भशेन आयकतले जाल्यारूच हे पब्लिक हियरिंग दवरचें, ना तर लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावन कांयच फायदो ना म्हण गोवा अगेन्स्ट कोल संघटनेचे वांगडी उलयल्यात। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। 25 तारखेर एप्रिलाचे पब्लिक हियरिंग डिक्लेअर जाला। हांव मागता जो पळय तीन कोण ऑफिसर येतले, कलेक्टर जावं पुलीस कोणूय येतले, तेंकोड एक रिक्वेस्ट करताय आमी, कित्याक लास्ट टायम जेन्ना पब्लिक हियरिंग जालोलें तें पब्लिक हियरिंग अशें म्हूण दिसोंक ना आमकां वास्कोकारांक आनी वास्कोच्या फिशरमॅनाक, ऑल गोवा फिशरमॅनाक, कित्याक हिंगा कलेक्टरान आनी सगल्यांनी दादागिरी केली। आनी दादागिरी म्हणल्यार त्या दिसाक ती पब्लिक हियरिंग जाली 8 दीस देखून गेली, जाल्यार तो कलेक्टरान लास्टाक टायम दवरलो मनशांक उलोवपाक। आमी एक रिक्वेस्ट करताय गोवा पोल्यूशन बोर्डाक, कित्याक हें आयज पब्लिक हियरिंग हाडला गोवा पोल्यूशन बोर्डाक, जाल्यार आमी ताका एक रिक्वेस्ट करताय की तूं टायम आनी कितें दवरनाका नाका, हे लोकांचे विचार, हे लोकांक हो प्रोजेक्ट जावो काय ना ते तुमी बरी भाशेन आयकोपा जाय आनी लोक सांगता ते भाशेन चलपा जाय। कित्याक जेन्ना येताय आनी दादागिरी करताय आनी म्हणटाय ना आयज बेगीन काबार करपाचें, एक मनशाक 5-5 मिनटां दितले, ते भाशेन आमकां कोता येवपाना। जात जाल्यार तेणी आतांच फ्लॅश करचें की टायम दितले काय कितें दितले, कित्याक आमकांय थोडो दीस चिंतपाक तांकां सांगपाक कितें तें कशें जातलें, आनी ते जाणाय पब्लिक हियरिंग म्हणटा कितें तें, कित्याक आमच्या मनशांक तांकां सांगो नाका। हे जे फिशिंग जेटी कम प्युअर जेटी नाल्यार पेट्रोलियम जेटी म्हणूंक सोदता हांव, कित्याक हे आयज बारीक नुस्तेकार आनी बोटकार कोणें फूट घालपाक सोदता, पूण आमी गव्हर्मेंटाक क्लियर सांगता की मेकनायज्ड सेक्टर एंड ट्रेडिशनल फिशरमॅन आर वन, आनी आमकां जेटी जाय पूण सद्याक आसा तो जेटी तुमी अपग्रेड करा। आयज तुमी म्हणटा न्यू फिशिंग जेटी बांदूंक सोदता, फाल्यां कितें गॅरंटी आसा की ते न्यू जेटीचेर तुमी त्या फिशरमॅनाक दवरतले? तुमी ऑलरेडी पोन्नी जेटीचेर तांकां यू आर ट्रान्सफरिंग देम टू द न्यू जेटी, वॉट गॅरंटी इज दॅट न्यू जेटीचेर ते उरतले म्हणून? आनी तुमी हे जे घरां जी आसा इलिगल आसा, तुमी म्हणटा इलिगल आसा म्हणटा, आनी तुमी हे मोडूंक सोदता। आयज बीच जो आसा हो प्लेस ऑफ कॉमन्स, हो बीच इज द ओनली बीच फॉर वास्को पीपल। ट्युरिझम तुम्ही एक साइड जेटी तेवटेन बायलां बांधता ट्युरिझम वाडोवपाक, आनी एक साइड नॅचरल बीच जे आसा तुमी काबार करूंक सोदता, पूण हे कितें चलता?